फातोर्डा पुलिसांनी काल उसरा राती केल्ल्या एका कारवाये भितर धीरज उर्फ डेविड रॉड्रिगीस ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक मोठ्या प्रमाणात 10 वेगवेगळ्या तरेच्या अंमली पदार्थां सयत अटक केल्ली आसा। ही कारवाई सिटी कॅफेच्या ओपोजीट आशिल्ल्या धीरजाच्या घराक जाली आनी ताजे नंतर धीरजाक थंयच्यान तांणी अटक केली। मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे धीरजाचेर पुलीस काही दिसां साकून नजर दवरून आशिल्ले। पुलिसांक म्हायती मेळिल्ली की धीरज मडगांव आनी आजूबाजूच्या परिसराक ड्रग्स विक्री करता आनीक ताजे नंतर काल राती ही कारवाई केल्ली आसा। धीरजा कडल्यान गांजा, कोकेन, चरस, हॅश ऑयल, हॅश स्टिक्स, LSD पेपर, MDMA अशे वेगवेगळे तरेचे 10 तरेचे ड्रग्स एकूण साहित्य तांकां मेळिल्लें आसा आनी हाजी जी किंमत आसा ती 2,08,000 रुपया अशी जाता। त्याच बरोबर धीरजा कडल्यान 29,000ची रोकडी तांणी जप्त केल्ली आसा। धीरजाची आतां फातोर्डा पुलीस कसून चवकशी करतात की हे अंमली पदार्थ आसा ते धीरजा कडल्यान कशे आयले, कोणा कडल्यान तांणी ते विकते घेतले आनी धीरज हे कोण खंयचे गिरायकाक दिवपाक आशिल्लो हाजी फातोर्डा पुलीस चवकशी करतात। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकार।